मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेच पोर सांगता ते ऐका. उठ, पर्वता मुखार तुझो वाद मांड आणि दोंगर तुझी उतरां ऐको. पर्वतानो सर्वेस्पराचो वाद ऐका. पृथ्वेच्या बुन्यादीनो कान दिया. कित्याक आपल्या लोका विरोध सर्वेस्पराची एक फिर्याद आसा आणि तो इस्रायेलाकडे वाद करता. म्हजे परजे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसले त्रास दिल्यात? म्हाका जाप दे. हांवें तुका इजिप्तांतले भायर काडले, गुलामपणाच्या घरांतले तुका सोडयले. तुका वाट दाखोवंक हांवें मोयसेक, आरोनाक आनी मिरयामाक धाडली. हांव कितें घेवन सर्वेस्परा मुखार वचूं आनी सर्गींच्या देवा मुखार कसो सरपटूं? ताचे मुखार होम बल्यो घेवन वचूं वा एका वर्साच्या वासरांक घेवन वचूं? हजारांचे हजार बकरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे 10,000 वाळयले म्हूण तो प्रसन्न जायत? म्हज्या अपराधा खातीर म्हज्या मालगड्या पुताक भेटोवं? म्हज्या पातका खातीर म्हजे कुडीचे फळ ओपून दिवं? मनशा, कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचे कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्याय नितीचे आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप, हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपले साल समकन सारके कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. भली भेटोवन म्हजे कडेन करार केल्या म्हज्या भक्तांक म्हजे मुखार एकठांय करा. मळब ताची नीत परगडता, देवूस मुनसबीदार. श्लोक. आपले साल समकन सारके कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या बलिदाना पासत हांव तुजें दूशण करिना. तुज्यो होम बल्यो सदांच म्हजे मुखार आसात. तुज्या घरांतलो पाडो हांव घेवचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे म्हाका नाकात. श्लोक. आपले साल समकन सारके कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. पूण खोट्या मनशाक देव सांगता, म्हज्यो आज्ञा कित्याक परत परत उसारताय? म्हजो करार कित्याक सदांच तुज्या वोंटाचेर? कारण तूं शिस्तेची बेपरवा करताय. म्हजी उतरां तुजे फाटल्यान उडयताय. श्लोक. आपले साल समकन सारके कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. हें तूं करताय आनी हांवें वगो रावोंक जाय? हांव कितें तुजे सारको म्हूण चिंताय? हांव तुजेर फिर्याद मांडटां. तुजो गुन्यांव तुजे मुखार घालतां. देवाची विसर पडलेल्यानो सत्राय घेया. नांतर हांव तुमच्यो वीद वावळ्यो करतलो तेन्ना तुमकां निवारूंक कोणूच आसचो ना. जो कोण अर्गास्तुतेचे बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता. प्रामाणीक मनशाक देवाचे तारण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपले साल समकन सारके कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ शास्त्री आनी फरिसेवा भितरल्या थोड्याने ताचे लागीं उलोवन म्हणलें, मेस्त्री, तुजी एक खुना आमकां पळयसय. पूण जेजून तांकां जाप दिली, खोटी आनी विश्वास भंगली संतत मात्र खुना मागता. योना प्रवाद्याचे खुने शिवाय दुसरी खुना तुमकां मेळची ना. जशे योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती माशाच्या पोटांत आसलो, तशे मनशा पूत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. जडतेच्या दिसांनी निवेसो लोक हे संतते सवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकारीन करतलो. कित्याक योनाची शिकवण आयकून तांणी आपली जिणी बदलली. पूण योना प्रास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा दक्षिणेचे राणी हे संतती सवे उबे रावतली आनी तिका गुन्यांवकारीन करतली. कित्याक सालमांवच्या जानवायेचे उतर आयकोवचे खातीर ती अर्दो संवसार पयन करून आयिल्ली. पूण
साल्मा उपरास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्ता.